ओशेल शिवोलची उदका समस्या जाग्यार पड मेरेन 5 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या इमारतींक नळ जोडणी खातीर पंचायत ना हरकत दाखलो दिवचो न्हय अशी सुचोवणी आमदार डिलायला लोबोन केल्या। पंचायत कार्यालयान उदका समस्येचेर चर्चा करचे खातीर थळावे लोक आनी उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका जाली। सगळ्यांत आदी थळाव्या लोकांक फावोशें उदक मेळपाक जाय। 5 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या इमारतींक आजगांव पंचायत नळ जोडणे खातीर ना हरकत दाखलो दिना। हेच धर्तेचेर ओशेल पंचायतीन लेगीत निर्णय घेवचो, कारण व्हड इमारतींनी गरज पडल्यार ट्रँकरांतल्यान उदक हाडचें। गिरेस्तांक ट्रँकर परवडटा पूण सर्वसामान्यांक न्हय अशें लोबोन ह्या वेळार स्पश्ट केलें। ह्या वेळार गौरीश मांद्रेकर, सोयरू आगरवाडीकर, गौरीश आगरवाडेकर आनी हेर लोकांनी समस्या मांडल्यो आनी उदका पुरवण सुटसुटीत करपाची मागणी केली। 5 फ्लॅटांच्या वयर जी बिल्डिंगां येता तांकां तुमी वॉटर एनओसी दिवची न्हू, समजलें? कित्याक लोकलांक उदक ना, बिकॉज दीस पीपल कॅन अफोर्ड टू ब्रिंग टँकर, लेट देम ब्रिंग टँकर, नो? रायट, इफ यू टेल देम इन अ नाइस वे, दे लिसन. ऑल आसाम पंचायत जे करता ते हांव जाणा आनी हनुमान सांगतालो आनी ही रिक्वेस्ट ते मागीर ते बिल्डर ते म्हणटा दुसऱ्या पंचायतीन गावता आमच्या पंचायतीन, म्हणल्यार दीस इज द वे इट गोज. ऑल माहिती ऑटोमॅटिक टँकर येतले ताका टँकरांनी हाडून. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान संतोष गोवेकर।